आपल्याक बेठोच वेगवेगळ्या केसींनी घुसपान काँग्रेस आणि बीजेपी सरकारान त्रास केलो। 8 वर्सां उपरांत सीबीआय काय मेळ्ळें ना, केस क्लोज करपाचें चल्ला। आपल्या आड कांयच सिद्ध जालें ना म्हूण मिकीन फोग काडलो। मिकीन नोटबंदी वेल्यान बीजेपीक बरी झूज रायली। जेन्ना हांव क्लीन आहा, म्हाका खंयच्या सरकारा बोले भीक मागपा नाका, म्हाका खंयच्या सरकाराक पांय पडपा नाका। हो सरकार आनी केंद्र सरकार एकूच सरकार आहा। गोंयचे तर पयलीं आमचे सारके तर त्रास केले, आमकां इन्कम टॅक्साक त्रास केले। आयज दर एक गोंयकाराक चिंतपाक गरज आहा। डिमॉनिटायझेशन जालें, केंद्र सरकारान सांगलेलें बाबा डिमॉनिटायझेशन जातलें आनी सगळे जाग्याचे पडटले। पाकिस्तानाक डुप्लिकेट पयशे प्रिंट जाता इंडियेचे ते बंद जातले। काळे धंदो आहा तो बंद जातलो, टेररिझम बंद जातले, कांय बंद जालो ना। आयज तर आरबीआय इयरली रिपोर्ट दिता 99% ते पयशे सर्क्युलेशन आसलेले जाल्यार पोत येयले जाल्यार 1% भायर आहा। आयज इतले पयशे सर्क्युलेशन आसलेले ते आयज ह्या सरकारान बीजेपी सरकारान दोय करून दिले। काँग्रेस आसूं वा बीजेपीचे आमदार खासदार, तांचे अहवाला कडेन संबंध कापासतात आसल्यार तांचेर हात घालचो म्हूण मिकीची चॅलेंज। ह्या सरकाराक हिंगा आमदार आसलेले, मंत्री आसलेले, आयज कोणा कार्ड धंदा म्हणना सगळ्याक आहा। बीजेपी एमपी आहाय ताका ना, बीजेपी मंत्री आहाय ताका ना, काँग्रेस मंत्री आहाय ताका ना, काँग्रेस आमदार आहाय ताका ना, तें कित्याक दोनाय फकत मिकी भाशेको मेळटा तुमकां? हिंगा आयज आमदार आहाय, मंत्री आहाय, भायर शेअर केन्ना चोवना, पूण ते हिंगा आमदार आसतना मंत्री आसतनाच हेका भायर पयशे आहाय, बँकान पयशे गेलो आहाय, हेका भायर पयशे आहाय, ते सरकाराक हाडून जाताय। कित्याक आयज जे सरकारा आमदार मंत्री आसलेले तेणी तरी कोणें काम करपाक दिलें, कोणें काम करपाक दिलें, तो म्हणटा बाबा हें काम कितल्या बसोवया, 10 करोडाचें बसयता, 10 करोड तो काम करून घेता, तो 10 करोड हिंगा दिता ताका आनी हो हिंग दिता तो हवालाचेर स्विस बँकान पावयता। हांव सरकाराक चॅलेंज कोता, जे जितले आमदार आहाय, मंत्री आहाय, तेंगेले सगळे बँक अकाउंट्स भायर गांवांनी, आनी भायर गांवांनी जे आमदार मंत्री आहाय त्या गांवांत केन्ना पावले नाय, तेका पयशे कितून पावले तिका इन कायंड, तेका बिल्डींग आहाय, फ्लॅट आहाय, अकाउंटाक पयशे आहाय, कितून पावले? प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।